बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जिवीत जोडूंक दर एका मनशेचो आवडो. हो आवडो शार्ती पावतलो जाल्यार मनशान पूर्ण जिविताक पावता ती वाट सोदून काडूंक जाय. रोमकारान पावलूच्या पत्रान 22:5 अशें म्हणटा. भावार्था वरवीं देवान आमकां आपणाक मानवलोलीं केल्यांत देखून आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता उदेशीं देवा लागीं आमी शांतीन जियेता. हेंच करूंक तुमकां सगल्यांक ह्या मागण्यांत येवकार. आयच्या मागणेचो विशय दियात आनी देव तुमकां दितलो. भोव मोगाच्या जेजू, उंडेचें रुपा खाला तूं आमच्या फुड्यान आसाय म्हूण भावार्थान आमी सोत मानता. जरूय सादें उंडेचें रूप घेवन तूं आमचें मोदें आसाय, तरूय तूं आमचें मोदें खरो देव जावन आसा म्हूण भावार्थाच्या दोळ्यांनी आमी तुका पळयता. तूं आमचो खरो आनी जिवो देव म्हूण वळखून घेता. जुवाच्या वर्तमानान 4:24 देव आत्मो आनी ताच्या भुसप्यांनी ताका आत्म्यान आनी सोतान भुजूंक जाय. आमी सगळीं आमची मान बागोवन जेजूक नमस्कार करुया. नमस्काराक गीत गावया R30. आमी पयलो 5 आनी 6 श्लोक गायतले. हांव प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू, तुका महिमा तुका वंदन निरंतरी तुका आमचे कीर्तन उपकाराचो करता आमी गायन. प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू. दोंगर पर्वत तुजी विशिश्ट वेदी, पाचवी शेतां दोतोरेची माती, तुज्या पाया विशाल फुलां ताळी. प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू
आमच्या प्रभू जेसू चढ सुकणी वाकणीची कोवी राना सावसा दोबाजाची काळी प्रीतम बरून भूसोड करता तुझी प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू दोर एका मागणे फाटल्यान आयवान ह्या गिताचो दुलपद गावुया. जाबाब काकलूत मोची कोर काकलूत मोची कोर तुमचो मोग करतात ताचोच तुमी मोग करशात जाल्यार तातूंत तुमचें पूर्ण कसलें. सोम्या आमचो मोग करतात तांचोच मोग करूं आनीक आमकां बरेंपण दिता तांकांच बरें करूंक सोंपें. पूण दुस्मानाचो मोग करूंक आनीक आमकां बरें करिना तांकां बरेंपण वांटूंक आमकां अवघड जालां. आमकां भोगोस जाबाब काकलूत मोची कोर काकलूत मोची कोर साचे करचे परत घेतलेंत म्हूण तुमी रावतात तांकांच तुमी उश्णें दिचे जाल्यार तातूंत तुमचें पूर्ण कसलें. जेजू आमचें दान नाशिल्ल्या खातीर न्हय पूण सोबार पावटी आशिल्ल्या खातीरूच जालां. साचे कडचें आमकां कांयच मेळना ताचे तावन आमी उदार जावंक नात. तांचे गरजेक आमचे दोळे धांपल्यात. आमकां भोगोस जबाब काकलूत मोची कोर काकलूत मोची कोणाचीच नीत करिनाकात आनी दुसऱ्यांक बोगसात. सोम्या भायलें रूप पळोवन आमी जायते पावटी दुसऱ्याची नीत केल्या. तांचेर फॉर्मोण मारलां. तांच्यो गजाली करून नांव उबयलां. आमचेर चुकलोल्यांक बोगसूंक आमकां जोड लागलां. आनीक हाकाच लागून वर्साच्यो दुस्मानकायो आनी राग आमच्या काळजान बिराड करून रावला. आमकां भोगोस जबाब काकलूत मोची कोर काकलूत मोची कोर
गीत गावया I4. Doya Deva kagluticha Bogos Bapa Mogacha Bapoy mudon admonaka burgyak tuja sornaka Ye Jesu how kaklut magta Ditoloy mun patieta Sor mocha patkan katalta Ai chanti sogli santa Ye Jesu how kaklut magta Ditoloy mun patieta Sor mocha patkan katalta Ai chanti sogli santa Patkakatir makafavo Usokoti sasnatso Kostvolvole em konache Sodan stoltia ujache Ye Jesu how kaklut magta Ditoloy mun patieta Sor mocha patkan katalta Ai chanti sogli santa जेजू आमच्या जिवितान येतोल्या कोस्टाक आनी खुर्साक वेंग मारूंक जायते पावट तुजेंच बळ तुवें आमकां दिलां आमच्या कोस्टां लेगीत तुवें भाग घेतला आमच्या जिवितांतलो खुरीस ल्हव केला निराशी जाल्ल्या काळजाक समाधान केलां तूंच म्हजें बळ तूंच म्हजो आदार जेजू स्तोत्र 100 वळ 101-5 सगळे पृथ्वीर सर्वेस्पराक ताळयो पेटात आनंदान कुशलकायेन सर्वेस्पराची सेवा करात संतोषाचें गीत गावन ताचें दर्शन घेवंक येयात सर्वेस्पर आमचो देव म्हूण मनांत दवरात ताणेंच आमकां रचल्यान ताचेच आदीं आमी आसात ताचीच पोरजां आनी आमी ताच्यो हिंडांतल्यो शेंड्यो आमी आर्गां दिवन ताचे धारवोटे उतरून काडात ताका वाकाणू ताच्या मंदिरांत भितर सरात
दिनवासनेच्या उल्हासांनी ताच्या नांवाची कीर्ती गाजोयात. आर्कां दिवूंक गीत गावया. आर्कां तुका स्तुती तुका. जेजू तूं म्हजो राय. जेजू तूंच म्हाका जाय. हालेलुया जेजू तूंच म्हजो राय. जेजू तूंच म्हाका जाय. आर्कां तुका स्तुती तुका. आर्कां तुका स्तुती तुका. जेजू तूं म्हजो देव. जेजू तूं म्हजो जीव. हालेलुया जेजू तूं म्हजो देव. जेजू तूं म्हजो जीव. आर्कां तुका स्तुती तुका. आर्कां तुका स्तुती तुका. जेजू तूं म्हजें सोत. जेजू तूं म्हजी वाट. हालेलुया जेजू तूं म्हजें सोत. जेजू तूं म्हजी वाट. आर्कां तुका स्तुती तुका. आर्कां तुका स्तुती तुका. हालेलुया हालेलुया जेजू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. जेजू जेजू हालेलुया जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. देवाचें उतर आयकूंक उबी रावया. लुकाच्या शिव वर्तमानांतलें वाचप. 20 वर्सो वळी 30 आनी 7 ते 40 आनी 2. कोणाचीच नीत करूं नाकात आनी तुमची देव नीत करचो ना. कोणाकूच गुन्यांवकार करी नाकात आनी तुमकांय देव गुन्यांवकार करचो ना. दुसऱ्यांक बोगसात आनी तुमकांय देव बोगशितलो. दियात आनी तुमकांय देव दितलो. बरें चिकार माप दामून चेपून हालोवन आनी ओतो सर सुयेन भरलोलें देव तुमचे ओंटयेन घालतलो. कित्याक जे मापान तुमी दुसऱ्यांक दितात तेच मापान देव तुमकांय दितलो.
जेजून ही एक वोपार तांकां सांगली. एका कुड्ड्याच्यान दुसऱ्या कुड्ड्याक वाट दाखोवंक जायत. दोगोय फोंडांत पडचे नात. शीस आपल्या गुरू परस व्हडते न्हय. शिकून पूर्ण जाल्लो शीस तो की आपल्या गुरू सारको उतरतलो. तुज्या पेल्याच्या दोळ्यान आसा तें किसोर तूं कित्याक पळयताय? आनी तुज्या दोळ्यान आसा ती पाटी तुका दिसती पडना? तुज्या दोळ्यांतली पाटी तुका दिसना तरी तुज्या पेल्याक म्हणटाय, इश्टा म्हज्या, राव, तुज्या दोळ्यांतलें किसोर म्हाका काडूं दी. अशें तुज्या पेल्याक म्हणून कशें तांकोत तुका? आरे दोंग्या, तुज्या दोळ्यांतली पाटी पयली काड आनी मागीर तुज्या पेल्याच्या दोळ्यांतलें किसोर काडूंक तुका निवळ दिसती पडटलें. देवाचे उतोरे. देवाचे व्हड उपकार. नियाळ. भुरगें जल्माक येतना तशेंच ल्हान आसतना आमी ताच्या हाताक पळयत जाल्यार भुरगें मूठ करून आसता. आपलो हात गोड दवरता. पूण आमी तर ताच्या हाताक हात लायल्यार तें तो उगडटा. पूण आमचें बोट तें आपल्या मुठीन गोड दवरता. जायते शिकपी मनीस आमकां सांगतात, ल्हानपणांतावन भुरगें आपल्या आसा ते मुठीन गोड दवरूंक शिकता. आयच्या शिव वर्तमानांत जेजू आमकां दुसऱ्यांक दिवंक उगडास करता. दुसऱ्यांक कितें दिवंक जाय आनीक दुसऱ्यांक दिता तेन्ना आमकां कितें मेळटा तें सांगता. आमी दुसऱ्यांक दिता तेन्ना देव आमकां चड दिता. देव आमच्या रिणांत रावना. आमी दुसऱ्या सोबें वागता तेच भाशेन देव आमच्या जिवितान वागता. दुसऱ्यांक आमी दिता तेच भाशेन आमकां देव दितलो म्हूण असलें आस्वासन जेजू आमकां भासयता. आमी जायते पावटी दुसरीं आमकां दितोली म्हूण रावतात आनी आमी दुसऱ्यांक कांयच दिनात. जेजू आमकां दुसऱ्यांक दियात म्हूण सांगता आनी दिवून आमकां अदीक मेळटलें हाचो आमकां उगडास करता. जेजून दुसऱ्यांक जायतें दिलें आनी ताका बापान जायतें दिलें आनी स्वर्गार आनी संवसारांत ताका व्हड मान दिलो. आमी जेजू भाशेन हेरांक दिवंक शिकुया. हसते तोंडान दिता ताचो देव अदीक मोग करता. आयज आमी कितें निच्यो करतले? पयले सुवातेर तुज्या दुस्मानाचो मोग कर. आमचो मोग करता तांचोच आमी मोग केल्यार तातूंत आमी व्हडलेंशें कांयच करिना. अशें जाल्यार एक तरी दुस्मानकाय ह्या सातोड्यान सोंपोवया.
दुसरे सुवातेर कोणाचीच नीत करूं नाका. देव भायलें रूप पळयना, पूण काळजाची तपासणी करता. बारीक सारीक पळयनासतना भायलें रूप दोळ्या मुखार दवरून दुसऱ्याची नीत करची आनी दुसऱ्याच्यो गजाली करून नांव उबोवची तांणी वाटावया. तिसरे सुवातेर तुजे लागीं मागीत ताका दी. हसते तोंडान दिता ताचो देव मोग करता. परत मेळटलें अशें न्हय, पूण उदारपणान दुसऱ्यांक वांटुया. जाचे लागीं परत दिवंक घोडो ना ताचे तावन अदीक उदार जावुया. गीत गावया B6. तू म्हाका सोमिया हाक मारूं नाका. मोच्या बापाची सदांच खोशी कर, सदांच खोशी कर. आयक मोची उतरां, चल ताच्या मार्गार. ओशें तुजें घर कोडपार बांदून काड, कोडपार बांदून काड. सोम्या तुजी उतरां सासण्याची विताची. सोम्या तुजी उतरां सासण्याची विताची. आयक देवा उतर, घे तुज्या काळजान. उतराक पाडो दिव बापाची खोशी कर, बापाची खोशी कर. जोराशे करशी तूं कोरेस बाकी. कोरी जाणवाय ही कोरी वोडवीक हीच, कोरी वोडवीक हीच. सोम्या तुजी उतरां सासण्याची विताची. सोम्या तुजी उतरां सासण्याची विताची. तुमचो स्वर्गीचो बाप पूर्ण तशीच
तुमी पूर्ण जायात. हे वेळार आमची मागणी बापा मुखार दवरुया. मागण्याचो जबाब कसलेंच कारण नासतना दुसऱ्यांक उक्त्या मनान दिवंक आमकां शिकय बापा. जोगले म्हणुया. कसलेंच कारण नासतना दुसऱ्यांक उक्त्या मनान दिवंक आमकां शिकय बापा. आमच्या ओत्मीक फुडाऱ्यांनी सगळ्यांच्यो एक सारको मोग करूंक आनी हेच मोगाचे वाटेर पोरजेक खरें मार्गदर्शन दिवंक बापा लागीं मागुया. जबाब कसलेंच कारण नासतना दुसऱ्यांक उक्त्या मनान दिवंक आमकां शिकय बापा. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी भायलें रूप पळोवंक न्हय पूण खरे नितीन आनी उदारपणान पोरजेची सेवा करूंक बापा लागीं मागुया. जबाब कसलेंच कारण नासतना दुसऱ्यांक उक्ते मनान दिवंक आमकां शिकय बापा. वायट करतल्यांक बरें करूंक आमचेर चुकलोल्यांक बोगसूंक आनी गोरजिवंतांक उदारपणान वांटूंक आमकां बोलवोन कर म्हूण बापा लागीं मागुया. जबाब कसलेंच कारण नासतना दुसऱ्यांक उक्त्या मनान दिवंक आमकां शिकय बापा. दियात आनी तुमकांय देव दितलो. तुमची गिरेस्तकाय दुसरें सवें वांट्टात बाप तुमकां आनीक दितलो. ही जेजूची शिकोवणी पोरमोणे जिवूंक आमकां सगल्यांक बापाची कृपा मागुया. जबाब कसलेंच कारण नासतना दुसऱ्यांक उक्त्या मनान जिवूंक आमकां शिकय बापा. जे मापान आमी दुसऱ्यांक बोगशिता आनी दिता तेच मापान बाप आमकां बोगशिता आनी दिता. हेच बापा हे वेळार उलो मारून जेजून शिकयलेले मागणे बरोबर करुया. दिमी घालुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बोगशिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणणे पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.